संचालक श्वेता देसाई हांच्या मार्गदर्शनाखाला नितळसाण आणि नेम पाळूंक नाशिल्ल्या खाणांचेर अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो धाडी सुरूच. नागवा हडफड्या नितळसाण आनी वेद परवानो नाशिल्ल्या युनिटाचेर एफडीएन धाड घालून 300 किलो बेकायदेशीर चिकन जप्त केले. उपरांत थंयच्याच वळान उडोवन नश्ट केले. हे चिकन बेकायदेशीर रितीन हुबळींतल्यान हाडिल्ले आनी गोंयभरच्या हॉटेलांनी आनी रेस्टॉरंटांनी ते सप्लाय जावपाचे आशिल्ले. मजगरी कळंगूट वाठारांत विकपाक दवरिल्ल्या मंथन ब्रँडाच्या मिठाईंक जास्त रंग वापरिल्ल्यान आनी चुकीचे लेबलिंग केल्ल्यान मिठाई विकप्याचेर एफडीएन कारवाय केली. हे वेळार 50,000ची मिठाई एफडीएन जप्त केली. ह्यो मिठाई पुरवण करपी युनिट खंय बोरी फोंड्याचे आनी ताचो पात्रांव लालाराम हाचेर कारवाय सुरू आसा. Our FDA team today has carried out a special surveillance drive here in Arpora area. We had received this information that chicken was being supplied in a large quantity from this one shed here at the waste segregation area, and this chicken is being supplied to a lot of these food outlets, restaurants. So we've been following up on this, and then today we narrowed down and we found this actual place. This place doesn't have any license, and the conditions here were very unhygienic and poor. In the interest of public health, we have destroyed this chicken, which is around about 300 kgs, and we have also issued strict instruction and notice to the vendor. We have asked them to stop the business and to discontinue any of this such operations. Okay. In addition to this chicken things, we had also been working on this product of sweets. And I have my colleague, Mr. Rajaram Patil, who will give you more information on this. आमकां अशें इनपूट आशिल्लें की हे जे स्वीट आसा पळय तें इज सप्लाय टू ऑल दीस कोस्टल बेल्ट आनी कोस्टल बेल्टाचेर तांकां दितात आनी हे ट्युरिस्टांक दिताले आनी हातूंतल्यान आमकां 2-3 अशे कंप्लेंट जाले की दे आर ऑल विथ फंगल ग्रोथ एंड ऑल आनी लोकांक मिसगायड करपाक ही तेजी परिस्थिती आशिल्ली. सो आज आमी एक टोटल ड्रायव घेतलो आनी कलंगूट जितले पळय ड्राय फ्रुट्साचे शॉप्स आसात त्यांचेर आमी रेड मारला आनी तातूंतल्यान आमकां कळून चुकलें की कोण तरी एका डिस्ट्रिब्युटर जाता मेन मॅन्युफॅक्चरर इज बेस्ड इन बोरीम पोंडा. सो आमी तो सगळो जो माल आसा तो सीज केल्लो आसा. दे आर गोइंग टू इन्स्पेक्ट इज मॅन्युफॅक्चरींग युनिट आनी ताजे प्रत्येक जो प्रोडक्ट आसा विच इज ताका डेट घातली आसा 10 तारीख. आयज फक्त 7 दीस जाला विच बेस्ट बिफोर दिल्ले आसा काय 60 डेज. पण ताका जो वास येता पळय ताका एक कुसलेला सारको ताका वास मारता. सो द रॉ मटेरियल वॉट इज युजींग द ऑयल खंयची तो यूज करता हाजे वेरेबॉट्स करपा खातीर आमी फर्दर इन्वेस्टमेंट केल्ले आसा. सद्या सॅम्पल्स काडिल्ले आसात. सॅम्पल्स लॅबाक धाडटली. ताजो रिपोर्टाक आमी रावतले. ताचे पयलीं आमी ताजो जो पळय मॅन्युफॅक्चरींग प्लेस आसा ताजें थोरो इन्स्पेक्शन करतले की एक 7 दिसाचो प्रोडक्ट हाका जो वास येता पळय न्ही इट इज Not acceptable. नॉट एक्सपेक्टेड. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.